ही जाली पहिली फायल, हो जालो पयलो विशय. दुसरो विशय आसा तो SEZाचो, म्हणजे स्पेशल इकॉनॉमिक झोन, खास अर्थीक वाठार. हे खास अर्थीक वाठारांत जे उद्देजक येवपाचे आशिल्ले, इंडस्ट्री आमचे उद्देग स्टार्ट करपाक, तांकां सरकारांच्या म्हणजे GIDC गोवा इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन तांणी 40 लाख स्क्वेअर मिटर अशी जमीन वांटून दिली तांकां लिजाचेर दिली. तांचे कडल्यान ऑफिशियली पयशे घेतलेच, पूण हाजे भायर अनऑफिशियली म्हणजे अनधिकृत रित्या खूबशे पयशे घेतल्यात अशी वावडी पसरलेली. आनी मागीर ही जमीन जी वांटली ताजे आड लोक हायकोर्टान गेले आनी हायकोर्टान जमीन वांटपाची ऑर्डर जी आशिल्ली ती रद्द केली. ती रद्द कित्याक केली तर हायकोर्टान सांगलें की बाबा हातून नेम सारके आपणावनात, नेम सारके फॉलोअप करुना, घाई केल्या, खूब ताकतिकेन सगळें काम केलां आनी कितें करून उडयलां हें बरोबर न्ही, अशें करप बरोबर न्ही म्हणून तांणी हायकोर्टान ती ऑर्डर रद्द केली. पूण हायकोर्टान हाजेर भ्रश्टाचाराची चवकशी जावची अशें म्हणून कांय म्हणलें ना. तें आतां सरकारान करचें पडटलें, कारण हें जे बेकायदेशीर महाभयंकर काम जालां, 40 लाख स्क्वेअर मिटर आमचे सुप्रीम कोर्टान जिरखून उरल्यात. हें जें काम जालां हाजे फाटल्यान खूब राजकारण्यांनी भरपूर पयसो केला असो लोकांक दुबाव आसा. आनी अशी मुख्यमंत्री म्हणटा अशी कागाळी आयल्यात, मुख्यमंत्र्या कडेन प्रुफूय बी आयल्यात म्हणून. तर ताजेरूय बी लोकायुक्तान चवकशी करची आनी मुख्यमंत्र्यान सगळ्यो फायली थंय धाडच्यो. तिसरी एक गजाल म्हणजे हालींची पयर CCPंत बोवाळ जालो, म्हणजे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पणजेचें. हे फाटले 1 वर्स BJPचे पॅनल थंय प्रशासन चलयताले. ताजे पयलीं खूब कांय वर्सां बाबूश पॅनल प्रशासन चलयताले. आनी बाबूश पॅनल प्रशासन चलयता आसतना खुबशे गैरकारबार जाले आनी खुबसो भ्रश्टाचार चलता अशें म्हणून परतून कागाळी येताल्यो. आनी पयर सुरेंद्र फुर्तादान कितें म्हणलें की आपूण BJPचे पॅनला बरोबर आशिल्लो, तांचे बरोबर काम करतालो आनी गेल्ले 1 वर्सा खूब भ्रश्टाचार जाला हें म्हाका खबर आसा अशें म्हणून सुरेंद्र फुर्तादान म्हणलें. पण आमी सुचयतात की सरकारान गेल्ले बाबूश पॅनल जितलो तेंप प्रशासनार आशिल्ले तो तेंप, ती वर्सां आनी फाटलें 1 वर्स अशें म्हणून सगळे पिरियडाक, सगळे वेळाक, सगळे काळाक लोकायुक्ताक सांगचें की तुमी ताजे अकावंट्स तपासात. अकावंट्स तपासून बाबा ते सारके आसा, चूक आसा आनी कोण चूक आसल्यार कोण जबाबदार हाची जबाबदारी तांचेर घालात आनी तांचेर एक्शन घेयात, म्हणून तांचेर कारवाय करात. आनी जर लोकायुक्ताक दिसलें की ही केस आपल्या कडेन येवपा सारकी येवपा फावना जाल्यार सरकारान एक स्पेशल ऑडिट नेमचें. अकावंटंट जनरलाक सांगचें की खास ऑडिट टीम तुमी धाडात आनी गेल्ले 5-6 वर्सां जितली जी वर्सां आसात बाबूश पॅनलाची आनी BJPची दोगांयची सारकी तपासून घेयात. म्हणटकर पणजेच्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनांत भ्रश्टाचार जाला काय ना, जाले जाल्यार कितलो जाला आनी कोणें केला हें सगळें उक्ताडार येतलें आनी पणजेच्या लोकांक बऱ्या पडटलें. आनीक एक गजाल आसा, आमकां दिसता, आमकां खबर आसा, सगळे गोंयकारांक खबर आसा, खुबश्या मध्यमवर्गीय राजकारण्यांनी व्हडलीं व्हडलीं घरां बांदल्या, भाटां बेसां घेतल्या, रानां घेतल्या, खुबशीं कामां केल्यात. तर आनी प्रत्येकाक खबर आसा कोण तें उलयना कारण कोणा कडेन तो प्रूफ ना. तर लोकायुक्तान गेल्ले 10 वर्सांत गोंयच्या राजकारण्यांनी, गोंयच्या मंत्र्यांनी, गोंयच्या MLAंनी आनी गोंयच्या अधिकाऱ्यांनी, वरिश्ठ अधिकाऱ्यांनी बाबा प्रॉपर्टी रिटर्न दिल्या काय ना सरकाराक तें पळोवपाचें. म्हणजे आपल्या कडेन कितली प्रॉपर्टी आसा अशें म्हणून दर वर्सा सरकाराक रिपोर्ट करचें पडटा. तो रिपोर्ट जर करुना और करपाची तांकां गरज ना असो कायदो सांगता जाल्यार आतां ते रिपोर्ट सगळे मागून घेवचे. अमके वर्सा तुजे कडेन कितली प्रॉपर्टी आशिल्ली, कितली रानां आशिल्लीं, कितली भाटां आशिल्लीं, कितली घरां आशिल्लीं, कितले दागिने आशिल्ले सगळे बरोवन घेवचे आनी मागीर तातूंत पळोवचें. तपासणी करतकर मागीर समजा लोकायुक्ताक दुबाव मारलो ह्या मनशा कडेन इतले पयशे खंयच्यान आयले म्हणून, थंय खोलायेन चवकशी करची आनी ती लोकायुक्ताची नॉर्मल चवकशी धरची आनी तातूंत मागीर तातूंत भ्रश्टाचार जाला काय ना काय सगळें सारकें आसा तें पळोवचें. अशें जालें बगर
भ्रष्टाचार आळाक येवचो ना, भ्रष्टाचार आळाक येवपाक लोकांनीच कागाळ करपाक जाय अशें ना. खंयच्यांनी कागाळ केल्यार खंयच्यांनी जर कानार आयले जायत आनी लोकायुक्ता जर दिसलें जायत हो बरो विशय आसा म्हणून भ्रष्टाचार अडवपाक लोकायुक्तान ताजेर काम सुरू करपाक जाता. हो जालो आमचो दुसरो विशय. आमचो तिसरो विशय आसा काळखाकुडीत काळें माजर सोदीत आयले गोंयचे पुलीस. काळखाकुडीत काळें माजर सोदीत आयले गोंयचे पुलीस. काळी पट्टी दोळ्यार बांदून सोदतात बाबडे रात दीस. काळी पट्टी दोळ्यार बांदून सोदतात बाबडे रात दीस. मुंबय हायकोर्टाचे गोंय खंडपीठाचे न्यायाधीश मोहित शहा आनी न्यायाधीश संजूर बलदोटा हांणी गोंयांत बेकायदेशीर मायनिंगांत घुसपल्ल्या 151 आरोपी आड FIR घालपाचो आदेश पुलिसांक दिला. न्यायाधीश शान आपल्या अहवालांत ह्या आरोपींची नांवां दिल्यांत. कांय जाणांनी लिजी शीम हुपून मीन काडला अशें न्यायाधीश शान म्हळां. शाह आयोगाच्या अहवालाच्या आदारान काशीनाथ शेटयेन 15 सप्टेंबराक क्रायम ब्रांच, पणजे पुलीस आनी CBI कडेन कागाळ केल्ली. पूण पुलिसांनी गुन्यांव नोंद करूंक नाशिल्ल्यान तो हायकोर्टान गेल्लो. सरकार FIR नोंद घालपाक तयार आसा, पूण शाह आयोगाचे अहवालाक सुप्रीम कोर्टाक आव्हान दिल्ल्यान सरकार निकालाची वाट पळयता अशें ॲडव्होकेट जनरलान हायकोर्टाक सांगलें. सुप्रीम कोर्टाची सुनावणी खंयी पाव. कोर्टान सद्या ऑर्डर दिल्या गोंयच्या हायकोर्टान की 151 मिनाच्यो केसींनी FIR नोंद करचे, तांची नोंदणी करची. आतां शाह कमिशन कितें म्हणटा की डिसेंबर 2011 गोंयांत 93 बेकायदा लिजी 93 लिजीज आशिल्ल्यो आनी सगळे लिजाचे बाबतींत कितेंय ना कितेंय तरी बेकायदेशीर काम घडलां म्हणून हें शाह कमिशन म्हणटा. मागीर सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी कितें म्हणटा की 73 लिजींनी बेकायदेशीर काम घडलां म्हणून. आनी आतां हायकोर्टान आमच्या 151 जाणांचेर और 151 केजींनी तुमी FIR नोंद करचो अशें घालां. म्हणटकर आमच्या पुलिसां मुखार मोठें कुस्तार काम आसा. हे 93 काय 73 काय 151 हें तांणी पळोवचें पडटलें. तांचे मुखार आनीक कुस्तार कामां आसात. आनीक कुस्तार काम म्हणजे कसलीं? आतां जे इल्लिगल मायनींग म्हणटा, जे बेकायदा मायनींग म्हणटा, तातूंतल्यो शाह कमिशनान जे रिपोर्ट दिल्या ते भारत सरकारान थोडे नाकारल्या की बाबा हें बेकायदेशीर न्हय म्हणून. आनी भारत सरकाराच्या मायनींग खात्यान हें नाकारून तसो रिपोर्ट लोकसभे मुखार दवरला. ते आमी खोलायेंत ताजेर भासाभास करपाक हांगा वेळ ना, पूण ही गजाल सगळ्यांनी तकलेन दवरपा जाय की भारत सरकारानूच शाह कमिशनाच्यो थोड्यो गजाली नाकारल्यात. ताजे उपरांत आयलें गोंय सरकार. गोंय सरकारान CECक म्हणजे सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी केंद्रीय अधिकृत समितीक लांब लचक 40-45 पानांचें पत्र बरोवन जवळ जवळ सगळे तांचे आरोप नाकारल्यात की तुमी हें म्हणटात तें बरोबर न्ही, तें म्हणटात तें बरोबर न्ही, हें अशेंय जावपाक शकता, तशेंय जावपाक शकता असो म्हणून युक्तिवाद केला. तरी पूण आमी चवकशी करतले आनी ते जर तांचो जर गुन्यांव आसलो जायत, गुन्यांवकारी थारले जाल्यार आमी तांकां ख्यास्त करतले अशें पत्र बरयलां. म्हणटकर जे आरोप भारत सरकारान थोडे आरोप नाकारल्या, राज्य सरकारान थोडे आरोप नाकारल्या, ते आरोप आतां पोलीस घेवन बसतलो, गोंयचो पोलीस, आनी म्हणटलो की बाबा भारत सरकार म्हणटा तें खरें न्ही, राज्य सरकार म्हणटा तें खरें न्ही, आमी हाजेर चवकशी करून हांकां आमी ख्यास्त करतले म्हणून अशें पोलीस करपाक शकता. हे पोलिसांनी थारावचें. आपलें काम कितलें कुस्तार तें तांणी थारावचें. तुमकां एकच उदाहरण दिता जे राज्य सरकारान भारत सरकाराक पत्र बरयलां तें. तातूंत मायनींग कन्सेशन रुल्स 1960 अशें म्हणून नेम आसात. हे मायनींग कायद्या खाला नेम केल्यात. तातूंत कितें आसा, नेम 37 रूल 37 तातूंत कितें आसा की म्हजी जर लीज आसली म्हज्या नांवार जाल्यार ती सरकाराची परमिशन आसले शिवाय कोणाक दुसऱ्याक थंय काम करपाक दिवप ना. म्हणजे तें काम हांवेंच करपाक जाय, दुसऱ्याचेर सोडपाक जायना, दुसऱ्या कॉन्ट्रॅक्टाचेर एम्प्लॉय करपाक जायना, कॉन्ट्रॅक्टार दिवपाक जायना, ताका विकपाक जायना, सबलीज करपाक जायना आनी खुबश्यो अश्यो हें करपाक जायना तें करपाक जायना म्हणून
खुबशी तातूंत क्लॉजीस आसा. आतां जालां कितें, गोंयांत मिनां चलतात ती 70 वर्सां वयर चलतात आनी एक लीज जर पळयत एकल्याच्या नांवार आसता आनी करता दुसरोच, आनी हाका इतिहास आसा आनी हे मिनांतूच न्ही, हें सगळे कडेन जाता. हॉटेल बांदता एकलो, चलयता दुसरो, दुकानां खुबशीं बांदता एकलो, दुसऱ्याक चलोवपा दिता, आपुणूय थोडो फायदो घेता. भारत सरकारांनी पॉलिसीच जाहीर केल्या, हाका PPP म्हणटात ऑर BOT म्हणटात, की सरकाराच्यो जमनी दुसऱ्याक लिजार दितात आनी दुसरे सगळो धंदो चलयतात, सरकाराक लिजावळ दितात. म्हणटा हें सगळे कडेन चल्लां आसतना फक्त एक इल्लोसो नेम धरून हें सगळें बेकायदेशीर, कारण हातूंत कोणेच सरकाराचें परमिशन घेवना, सगळ्यांनी केलां आनी सरकारान भारत सरकाराक बरयलां की गोंयची मिनां 60-70 वर्सां जालीं अशी एकल्याच्या नांवार लीज जरी आसली ते दुसऱ्याचो पयसो, ताजी एक्सपिरियन्स आनी ताजी मॅनेजमेंट एक्सपर्टीज बी सगळें पळोवन दुसऱ्याक काडून दिता आनी तूं चलय रे बाबा, आमकां तातूंतल्यान थोडे पयशे दी अशें करतात. आनी हे गेल्ले 70 वर्सां चल्लां, हें आमकांय खबर आसा, सरकाराकय खबर आसा आनी सरकारान तें मानून घेतलां. अशें म्हणून गोंय सरकारान भारत CECक पत्र बरयलां आनी तें पत्र ते कितें म्हणटा, CEC म्हणटा, शाह कमिशन म्हणटा, ना तुमी ते 37चो कायदो आसा ते कायद्या प्रमाणे तुमी ह्या सगळ्या मायनींग कंपनींनी गोंय सरकाराचें पयलीं परमिशन घेवपाचें आनी पयलीं परमिशन घेवना म्हणून गेल्ले 70 वर्सांत जे पळय कोणे मीन पळय काडलां पळय, जी परमिशन घेना आसतना ते सगळें बेकायदेशीर. तातूंत भितर तुमगेले 35,000 कोटी बिटी सगळे आयले. म्हणटकर हे तुमकां एक उदाहरण दिलें. असली खुबशीं उदाहरणां आसात. गोंयच्या सरकारान बरयलां बाबा हो कायदो पळय आसा न्ही तो कालबा हे कायदो, म्हणजे तो आतां हालींच्या तेंपाक कोता पडना, 21व्या शतकांत तो कोता पडना, तो तुमी बदलात म्हणून. अशें खुबशें आसा. म्हणटकर पुलिसाक आतां प्रॉब्लेम कितें की हे सगळे जंगलांतल्यान वाट काडून कितें मेळटा काय पळोवपाचें म्हणून काळखा कुडींत काळे बांदराक दोळ्यार काळी पट्टी बांदून पुलीस सोदूंक लागतले आनी पुलिसाक अखेरीक कितें मेळटलें तें आमकां खबर ना. पुलिसाक आमी बेस्ट ऑफ लक म्हणया आनी तितल्याचेर सोडया. हो जालो आमचो तिसरो विशय. आज आमचे विशय हांगाच सोंपतात. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. पळयत रावात, जायत जागे पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार. करणे पुणून जाणगे तुम्ही अजून कशे रावल्या वोगे, हड्ड्यातले इगळे आयज, हड्ड्यातले इगळे आयज, दगदगून जावं दी जागे, जायात जागे, गांवकारांनू जायात जागे, जायात जागे.